Just imagine. नो मिस्टर अब्दुल्ला नो. अब्दुल्ला ने पिक्चर झालेला मैंने पूछा चांद. नो मिस्टर अब्दुल्ला, whenever we think of Kashmir, it is not violence that comes to our mind, but the first thing which comes to my mind when I say Kashmir is Sridevi dancing in a sleeveless blouse in a white sari. चांदनी आणि शम्मी कपूर आणि शर्मिला टागोर सॉन्ग तारीफ करू क्या उसकी आणि यश चोप्राची मूवीज. इन शॉर्ट काश्मीर म्हटले काय डोळ्या मुखार येतात ते हनीमून. बरे इष्टानो, आव माझ्या हनीमूनाचा अल्बम माझं फोन येता परत. तोपर्यंत तुम्ही घ्या एक बारीकसं विसव. रोकडेच न्हू, मातसो टायम लागतलो. हनीमूनाचा अल्बम तर सगळ्या यादी काढीत काढीत पोवपाचें म्हाका. ना रोकडेच मेळ्ळा, रोकडो येता. बस एक ब्रेक घेया. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ए माझा अल्बम काढ गो, हनीमूनाचो आयलो. Just imagine. किती आठवणी त्यो, किती फोटो सगळे बेस्ट सारखे हनीमून. मागीर इष्टानो, वेलकम बॅक टू जस्ट इमॅजिन सीझन 2. वेलकम. तुमचे खूप स्वागत आसा ययात. तुमचे स्वागत आसा यया. तुमच्या खातीर रावला, वाट पळयता. तुम्ही 2-3 दीस येवपाचे आसले, त्या खातीर आमी पयलींच हांगासून तयारी केल्लेली. यया इष्टानो, स्वागत आसा तुमचें. तुमी म्हणटले की हांव इतलो स्वागत कित्याक करता. राहुल गांधीचें स्वागत करपाक जशें काँग्रेस हांगा सामकी हे जाल्लेली पळय, तसोच हांव जालो. कशें आनी कोण कोण येयल्ले, हूज हू म्हणटा तशें राहुल गांधीचे गोंय भेटीचेर. राहुल गांधीन आपली अख्खी गोंय भेट लिमिटेड दवरलेली आनी अख्खो दीस ताणें इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ गोवा हांगासर मिटिंगो घेतलेल्यो. काँग्रेस पक्षाचे बडे बडे नेते आनी पदाधिकारी तांकां मेळपाक गेल्ले. फर्स्ट टायम तांकांय आमी पळयले खुबशे तेंपान. नाल्यार खंय काय नेते निवडणुकीन हारलेले, तर काय जिखलेले, काय नेते पयस जाल्लेले, तर काय लागीं आसलेले. अशे तरातराचे काँग्रेसीचे सगळे नेते ICG म्हणजे इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ गोवा हांगासर राहुल गांधीक मेळपाक गेले. जस्ट इमॅजिनान कॅप्चर केले हे सगळे नेते थंय येताना आनी कॅप्चर केले. टू स्पीक टू समबडी. आमच्याकडे असा मॉविन बाब हे काँग्रेसीचेच लिडर जे शुअर इज काँग्रेस या सॉरी दाबोळी MLA मॉविन बाब आमच्या बरोबर आसा. मॉविन बाब, कशें दिसता तुम्ही परिवर्तन जाल्यार त्या सायडीक आसलेले न्हू फाटी अशें दिसतालें आमकां. रिसंटली यू वेर स्पॉटेड विथ CM ऑन मेनी ओकेजन्स. I would not like to comment anything on that, but all I would say is इट इज इन पॉवर और विदाउट पॉवर. नो पंगा विथ परिकर अशें तुमचें धोरण. ओके. जुझे फिलीप आमचो फॉर्मर वास्को MLA टोटली आउट ऑफ सीन जाला न्हू. खंय इज ही प्लॅनिंग टू मेक कम बॅक थ्रू लोकसभा इलेक्शन बी अशें कितें. no, again I don't want to speak on his behalf. You can ask him. ओके. सचिन तेंडुलकरान रिटायरमेंट घेवचें काय ना, म्हणजे तुमचे कमेंट कितें तेजेर. म्हणजे सचिन तेंडुलकरान आता 1 डेसून रिटायरमेंट घोषित केल्यात, पण तुमचो कमेंट तेजेर, व्हॉट इज युअर टेक ऑन दॅट. He knows what is the reality, what actually went wrong, why it went wrong, what are the reasons. That itself is a very healthy sign. बरें. बिफोर माय लास्ट क्वेश्चन, एक मिनिट. आमी आनीक लिडर्स येता तांकां आमी पळोवया. येवपाक लागले ते. दुनिया माने पूरा तो गोली मारो करके जीना है कोई जीना यारो यारो बेसदा जा करो फिदा दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या. दुनिया माने पूरा तो गोली मारो करके जीना है कोई
वाह शे कितें लिडर्स न्हू. सर लास्ट थिंग लास्ट क्वेश्चन. What do you feel about 6th Sanban, Sovo Sanban happening at Kandoli? All I can say is you will see things happening. Oh, so it's a happening Sanban this year on the Movin Gudino. Okay, ते पळया आणि लीडर लोक येवपा लागले आमी तेंचेर एक नजर मारया. इश्टानो, आमी आमचो 51st म्हणजे 51वो लिबरेशन डे बुधवारा सेलिब्रेट केलो. झेंडा वंदन, परेड, स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम, भाशणां अश्यो खुबश्यो कार्यावळी आयोजीत जाल्ल्यो. पण जस्ट इमॅजिनान ह्या सगळ्या भितर एक वेगळोच एंगल कॅप्चर केलो, एक वेगळीच गजाल कॅप्चर केल्या. जे कॉमन आहा ते आमी हे करीत ना. आमी पयले दोग जाण जे लिबरेशन डेची कार्यावळ चालू आसतना दोग जाण बसले आनी भितरल्या भितर कितें तरी उलयत आसा. आपल्या भितर कितें तरी ना ना ते खंयचे जगा वयले इश्यूज डिस्कस करपाक लागल्या. राहुल गांधी गोंयान येयलो म्हणून कितें सत्ता परत मेळटली. सरकार युटर्न सरकार काय कितें लक्ष्मी कोणाची रे फॉर्मां आपल्याच आमदारांक वाडटात मारता. अरे हांवें खंय नाल फोडला, हांवें केन्ना नाल फोडूंक ना रे. मनोहरी कृष्ण करे तो चमत्कार और हम करे तो सायनिंग पार्ट माझा असलो रे, पण मायनिंग पार्ट कोणाचो असलो खबर ना म्हाका. हांव म्हाजें सांगतालो. इफे पळयला कितें दिसता खबर आहा, पर्रीकराची पर्सनल पार्टी चल्ल्या काय यार. हे पळय हे सरकार पळयलां तुवें, हे परिवर्तन काय परिकारवर्तन सरकार. हांव म्हाजें सांगतालो. हांव इतलो दुखावला की हांव आतां गोंयांसून तोंड घेवन खंय तरी वयता हांव इंग्लंडाक नाल्यार ऑस्ट्रेलियाक नाल्यार लॉस एंजलिसाक तोंड घेवन वयता गोंयांसून. हो म्हाजो सामको फेवरेट लिडर. हेणी चर्चिलाक उडयला. तानो हो सगळो इफेक्ट कसलो जाणा, हे शुअर सास भाऊ सिरियली भरपूर पळयता आसतले. ते कशें घरान कितें तरी व्हडलो इव्हेंट चल्ला, उत्सव चल्ला जाल्यार हांगा दोग जाणां कितें तरी खुसूर फुसूर चालू. हें अशेंच चल्लां सद्या. सास भाऊ सिरियली खूब थोडी म्हणजे रागार जातली, पण त्यांचे हांव माफी मागता. पण खरेंच रॉंग इम्पॅक्ट जाला अशें कांय प्रमाणात दिसपाक लागला. आमी सिरियस इशू कित्याक करुया. आमी तुमकां ही स्पेशल कवरेज दाखयली जस्ट इमॅजिनाची. सो इश्टानो, तुमकां हांव एडवान्स नातालाच्यो परबी दिता. नातालाक आमचे भाव भयणी आमकां ऑफिसान और घरा कडेन जाय ते गिफ्ट आनी स्वीट डिशीज हाडटा. आमच्या बरोबर आपली खोशी ते शेअर करता. काय जाण अशें. आनी तुमकां जर घरा कडेन बी कोणी रमेन रेझीन केक बी हाडीत कोणी दीत जाल्यार एक काम करा, रेझीन आनी केक तुमी खाया, रम म्हाका दवरा. कळ्ळें तुमकां. आनी एक तुमकां वयच्या पयलीं सांगता हांव, आमचे बाय पॅरीस हिल्टन आमच्या व्हिवरांक, जस्ट इमॅजिनाच्या व्हिवरांक, प्रुडंटाच्या व्हिवरांक नातालाच्यो परबी दिवंक सोदतात. बाय पॅरीस दी पळया बेगीन नातालाच्यो परबी. Merry Christmas and Happy New Year, Goa. Love you. आवय लव यू. तुका सामकें लव यू. पॅरीस हिल्टन माझी सारके बेस्ट फ्रेंड, व्हेरी गुड फ्रेंड. एंड शी इज ब्युटिफूल. आय नो. जाणा बाबी बद्दल अशें हे करूंक जायना वायट. बरें इश्टानो, पॅरीस हिल्टनाच्या गोड स्मृतींनी हो फुडलो आठवडो हांव घालयतलो. तुम्ही पण पळोवपाक विसरू नाका जस्ट इमॅजिन सीझन 2 दर आयतारा सांजे 7:30 आनी 9:30 वरांचेर. आनी रिपीट शो मंगळार आनी बेरेस्तार ट्युजडे आनी थर्सडे. जस्ट इमॅजिन 2 कसो लागलो ते सांगपाचें जाल्यार आमकां मेल करात ऑन features@prudentmedia.in. आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपयता. पळयत रावा प्रुडंट मिडिया. नातालाच्यो उनुनीत परबी तुमकां सगळ्यांक आनी देव बरें करूं. हे मयन कॅलेंडरान मात लोकांक खूब भियेल्या. लोक बेश्टच भियाले रे. 21 तारखेक जग सोंपता, 21 तारखेक जग सोंपता. खंय सोंपलें. आमचो बरे ग्राफीक डिझायनर आहा पळय कपिल मार्दोळकर, तो सारकें म्हणटा हे कितें मयन कॅलेंडर. आमचो काल निर्णय कॅलेंडर बेस्ट जाल्यार गव्हर्मेंटाक जाता पळय तो एकदम बरो मरे. आनी कितें. Just imagine.